भेटूं तुका बलिदान जमल्या एका मना भेटूं तुका बलिदान जमल्या एका मना तुका ताणिल्या तुका फुकेल्या तुझ्या रक्ता मासा मगर बाबनी नो तुमकां समेस्तां ह्या दिसतुदेक मोगसो स्वागत मागता साद्या कळसो तिसरो आयतार आज आमी संभ्रमतना देवाच्या उतराचो आयतार जावन आमी संभ्रमता क्रिस्ताचें उतर आमच्या मदें वस्ती करता तें आमच्या मदें जिवाळ जाता तें क्रियाळ जाता यथेश्ट फळ दिवंक लायता ह्या उतराचो मोग करूंक ह्या उतरा प्रमाणे चलोवंक जायची कृपा विशेश करून मागता आसतना एका मनाची काळजाची जावन इमेसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेश करून संदर्भार मागया हे संदर्भार जल्म दिसागर कासावनीस बडयता दिव्या डिसोजा मोती मैबडो ताचेर देवस्वती विशेष करून मागया ताका बगी संतोष बरी जल्म दीस मागया आनी आमी समेस्तांच्या गरजां खातीर आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या पवित्र जेवणान वांटेली जावं आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या आज पवित्र सभा देवाच्या उतराचो आयतार संभ्रमता आयची देवस्तुती आमकां देवाच्या उतराच्या उजवाडान चलोवंक आनी पातक म्हणल्यार काळोखा पाटकन जीव गुलो दिता देवाचें उतर जें आमी आयकता वाचता आनी नियाळता तें आमच्या जिवितान देवाचें हजारपण दाखयता हे हजारपण अनुभव करूंक आमी आमच्या काळजांतान ताचें उतर स्विकार करूंक जाय अशें करूंक जाय ती आसची कृपा देव आमकां फावो करून दी म्हणलो इरादो मोतींदर हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी फुडें सरया देवाच्या उतराखाल आमचें जिवीत रुपीत करूंक देवाचो आदार मागून हे मिसाच्या बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया आमच्या हाताचेर आमी हात दवरया मोगडा जेजू तुजें उतर दिसपडतें आमच्या हातांत आसा पूण तें आमच्या मनांत घेवंक आमच्या काळजान रुतां करूंक आनी आमच्या हाता पांयांनी क्रियाळ करूंक आमी सुकून पडल्या ह्या मुखान तुका दूख दिल्लें आसा सुमया पश्चातापोवन भोगसणे मोगोन म्हणटा काकूळ दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी दया दाखय काकूळ दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी दया दाखय मोगडा जेजू तुजें उतर जिवाळ आनी क्रियाळ करूंक जायतो अवकाश आसलो पूण हांवें तें धैर्य घेवंक ना ह्या मुखांतर तटस्थ उरलो आनी तुजें उतर जिव्यांनी खरें करूंक चलवलो ह्या मुखान तुका आमी दूख दिला सुमया पश्चातापोवन भोगसणे मोगोन म्हणटा काकूळ दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी दया दाखय काकूळ दाखय सर्वेस्परा
आमचेर तुजी दया दाखय. मगळा जेजू तुजे उतर एकामेकासमोर करूंक देवाच्या संबंधान जियोंक आपोवणी दिता. हें उतर सदांच आमचें करूंक घेवंक आमी सुकल्या. संवसारी जायते राठावळी मदें तुजें उतर तें कांट्या झडकुडा मदें पडलेल्या बिया बरी हांवें रुतां केल्लें आसा. पश्चातापावता हांव सुमया बक्षणे मागोवन म्हणटा हांव काकूळ दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी दया दाखय. काकूळ दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी दया दाखय. तकली भगवान देवाची काकूळत आमी जोडया. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवस्ता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे मारून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया एक रिपोर्ट दोळे तंपया आमच्या घर संघातीर इराद्यां खातीर आमच्या बऱ्या भलायके खातीर आमच्या मदींच्या समाधाना खातीर आमी मागया. माध्यमा मुखांतर ऑनलायनीर मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व कश्टतेल्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुज्या कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भरून वसो हे आमी मागता आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. पूर्वी ताणें जेबुलनाच्या प्रांताक आनी नफ्तलीच्या प्रांताक अकमन भोगूंक दिलो. पूण भविश्यांत तो दर्याची वाट जर्दना पलतडीचो प्रांत आनी राष्ट्रांचो प्रदेश महिमेवंत करतलो. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सवळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोश सोडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बाराचे झूज तांच्या कंदा वयले लांकूड तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. देवाचे उतर.
देवाचे व्हड उपकार. Servis por nosotros todos vosotros. Servis formoso uzvar, tos mozotaro. Servis por nosotros todos vosotros. Her कोणा खावे बीस. Servis por mucha जीविता सुकांबो. हेर कोणा खावे कांपाज. Servis formoso uzvar, tos mozotaro. एक उपकार सर्वेस पर लागे हावे मागला. आताय तेच मोची आशा. सगळ्या मुझ्या जीवितान सर्वेस परचे घरी हावे बिडार करू. सर्वेस पराचे स्वादिक पोट साकू. ताच्या मंदिरात ताची खुशी हावे समजून घे. Servis formoso uzvar, tos mozotaro. Servis formoso uzvar, tos mozotaro. साम पावलोन कोरिंथकरां बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आता भावानो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावे हांव तुमचे लागीं परतून मागता. तुमचे मध्ये एकसारकी भावना आसा जाय. तुमचे मध्ये थंड आसा नाये. तुम्ही एक मनाची आणि एकच अभिप्रायाची जावन तुमचे मध्ये परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो, तुमच्या मध्ये नाय झगडी उठल्यात म्हूण क्लोयेच्या घरच्या मारिफात म्हाका कळोन आयला. ते सामा सांगचे जाल्यार अशें, तुमचे मध्ये एकलो आपूण पावलाचो आनी एकलो आपूण अपोळाचो, तिसरो एकलो आपूण केपासाचो आनी चवथो आपूण क्रिस्ताचो म्हणटा. क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात वा कांय पावलाक तुमचे पासत कुर्सार किळयल्लो वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्थान दिल्लें. पवित्र स्थान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलो न्ही. म्हाका धाडलो सुवार्ता प्रगट करूंक. ते क्रिस्ताचे कुर्साचे बळ नापायस जायनाशें. मनशाच्या जन्मायेचे उतराविणे ते प्रगट करूंक म्हाका धाडला. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू सर्गराजाची बरी खबर गाजयत आणि लोकां मदली सर्व तरांची पिडा शिडा गुण करीत गेलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. जुवांक धरण बंदेन घाला म्हणली खबर ऐकल्या उपरांत जेजू गलिलिया गेलो. तो नजरेतांत रावलो ना.
बगार जबुलून आणि नफ्ताली गडी भितर गलिलिया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या कपेरनांव शहरांत वचून रावलो अशें जारी जालें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जबुलनाचो आनी नफ्तालीचो गांव दर्याचे वेचे वाटे समकाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव अनबवर्तेचें गलिलिया. कळोकांत जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक उजवाडे मरणाची सवळी पडिल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पेशार जातना दोग भावांक पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरान ते झाड उडयताले कित्याक ते पागी जावन आसले आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं झाडां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय जावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दोग दुसरे बाबाव जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगता एक माशव्यार ते आपलीं झाडां समा करताले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणच मासवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. उपरांत जेजू तांच्या सिनोगोगांनी शिकयत, राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडा शिडा गुण करीत आख्ख्या गलिलियांतल्यान भोंवलो. देवाचें उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी सोम्याच्या भक्तिकानो, हेची तिनी वचपां आमी सांगात सांगली जाल्यार ह्या तिनी वचपांचो उद्देश इतलोच, देवाच्या राजाची बरी खबर. देवाच्या राजाची बरी खबर देवाच्या उतरा रुपी ती जारी जाता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता सुरवेल्या अध्यायांनी उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता जाल्यार निर्गमन पुस्तकांत आमी पळयता जाल्यार देव खुद्द मनशा लागीं उलयतालो. मनशा लागीं उलयतालो. मोडा रुपारगी, वाऱ्या रुपारगी, कुपा रुपारगी, तरातराच्या रुपांनी देव आदाम लागीं उलयलो, एवे लागीं उलयलो, कायना लागीं उलयलो, नोये लागीं उलयलो, अब्रामा लागीं उलयलो, इजाका लागीं उलयलो, जाकोबा लागीं उलयलो, देव मोइजा लागीं उलयलो आनी अशें देव तांचे लागीं डायरेक्ट उलयलो. उपरांत पळयता देवान ताच्या तर्फेन उलोवच्याक थोड्यांक नेमले, प्रवाद्यांक नेमले. जावं प्रो सामुएल, जावं प्रो इसाया, जावं प्रो एझेकिया, जावं प्रो जेरेमिया, जावं प्रो आमोस, जावं प्रो जोना इत्यादी जायत्या प्रवाद्यांक विसले आनी देवान मनशां मदलें मध्यस्थ जाले. देवाच्या उतराची जीप ते जाले. देवाच्या उतराची जीप ते जाले. ते उलयनात बघा देव तांच्या मारिफात उलयलो. उपरांत पळया देवाच्या उतराची बेफिकेर देवाच्या उतराचे गेण्णे लोकांनी केल्लें पळोवन देवूच मनीस जावन आयलो. देवूच मनीस जावन आयलो आनी ह्या मनशा रुपान आयलेल्या देवान ताच्याच तोंडान उलोवंक सुरू केलें. हेच्या सुवार्थेन पळयता पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत तो आयलो, गलिलियांत आयलो आनी देवाचें उतर परगडी करी लागलो आनी तो म्हणलो, पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. अंधकारांत बुडलेल्या संवसारांत कितें जालें? अंधकारांत बुडलेल्या संवसारांत पळय एका रितीची भिरांत, एका रितीचे आखांत, मरणाचे भिरांत
असले एक आखंत थंयसर आसलो. कित्याक समाज सारकें न्याय नीत नातुल्लें, समाज सारकें मनशापण नातुल्लें, समाज सारकें मनशाचो मोग नातुल्लो. आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत लोक भियाच्या वातावरणांत आसलो. आनी ह्या भियेतल्या लोकांक धैर्य दिवच्याक, रडतल्या लोकांक बुसवण दिवच्याक आनी तरातरांच्या पिडेक वळख जाल्ल्यांक सवकासाय दिवच्याक देवच मनीस जावन आयलो. आनी ताची उतरां साद्या साद्या लोकांच्या काळजा मनांत घालच्याक ताणें प्रयत्न केले. देखून जेजू पळया सिनेगोगाक गेल्ल्या वेळार इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो ताका मेळ्ळो. आनी त्या कवळ्यांत अशें बरयलेलें, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. न्ही, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. बंदेंत आसलेल्यांक सुडका, खैद्यांक सुडका, दया माया पासारचें वरस परगट करूं म्हाका अभिषिक्त केला. देखून तो भायर सरलो. तो भायर सरलो कितें? आतांत दिवो घेवन भायर सरूं ना, वा आतांत भाण आनी वा धाल घेवन भायर सरूं ना, दोणू आनी भाण घेवन भायर सरूं ना, तलवार घेवन भायर सरूं ना. फकत आपल्या तोंडांत सर्वेस्पोर देवाचें उतर, आपलें उतर तो घेवन भायर सरलो. आनी म्हणालो, पातकीची न्ही संडा बरी खबर सतमाना सर्गीचे राज्य लागीं पावलां. हें देवाचें उतराचें आपोवणें. आनी सोम्याचें उतर इतल्या माफान गेलें. कोणाक गेलें? सगळ्यांक गेलें. कोण सादे आसात, कोण कलते आसात, तांणी तें उतर आयकलें. कोण गरवी आसात, कोण हंकारी आसात, ह्या संवसार आपूण व्हड म्हूण चिंतात, तांकां देवाच्या उतराची गरज ना म्हूण चिंतात, तांणी देवाचें उतर आयकूंक ना. देखून जेजू म्हणटा, कोण म्हजें उतर आयकता तो जियेतलो, ससनाक जियेतलो. कित्याक हांव जिविताची झर, हांव जिविताचें खाण, जिविताचो उंडो. म्हाका घेता, म्हाका खाता, म्हाका पियेता तो ससनाक बळटलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर ताणें परगट केलें. कोणाक परगट केलें? साद्या लोकांक परगट केलें. कोणाक परगट केलें? सगळेकरांक. कोणाक परगट केलें? मोगरांक. आनी कोणाक परगट केलें? तरातराच्या व्याप्तीक वळख जाल्ल्या लोकांक, रडतल्यांक, कश्टतेल्यांक तें उतर ताणें परगट केलें. आनी म्हणालो, येया तुमी समेस्त कश्टतेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, हांव तुमकां विश्व दितलो. येया म्हज्या लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजा असो, तुमी बळी आनी कलत्या काळजाची जावन म्हजे सरशी येया जिवीत जोडतल्यात. जेजू लागीं जायते जाण आयले, ताची उतरां आयकूंक उरडताले, ताका आपणूक उरडताले. तोणीचेर बसून ताणें प्रसंग दिलो, दोंगरा वयर रावन ताणें प्रसंग दिलो. आनी जायते लोक दोशी जाले, आयले सगळे जेजू लागीं. कलत्या काळजान आयलेले सगळे बरे जावन गेले, भलायकी जोडून गेले, संतोष पावन गेले, नाचोन गेले, उल्हासान गेले. पण तो एकलो येयलो ग्रेस्त तरणाटो, हंकारान भरलेलो. आपल्या दुडवा बदकांत सगळें घेवंक म्हाका साध्य आसा, आपल्या दुडू बदकांत, आस्ती बदकांत सर्गी म्हाका घेवंक साध्य आसा म्हूण चिंतून तो आयिल्लो. बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय? सोमी म्हणटा, उपादेश पाळ. खंयचे ते उपादेश? पळया, उपादेश देवान दिल्लें देवाचें उतर. तूं अशें राव, अशें जिये, सासणीक जिवी जोडतलोय. आनी तो म्हणालो, हांव तें ल्हानपणांतून पाळना येयलां. म्हज्या आबान शिकयलां, म्हज्या व्हडली मायन शिकयलां, म्हज्या बापायन शिकयलां, म्हज्या आवयन म्हाका शिकयल्यात, आनी परिक्षेंत दांत मार्क्स हांवें काडल्यात म्हणालो तो. पूण सोमयान ताचेर दयाळ दिश्ट घाली, बिरमोथी दिश्ट घाली ह्या तरणाट्याचेर. तितलो हंकार ताचे ते आसलो, गर्व आसलो. पळया म्हज्या मोगाच्या भावणीनो, आयिल्ल्या पैकी, सोम्या लागीं आयिल्ल्या समेस्त मनशां पैकी हो एकलो तरणाटो खंतीन आनी बेजारान फाटीं गेलो. कित्याक म्हळ्यार ताचें तें कलतेपणांतलें. देखून जेजू म्हणटा, कोण पळय कलतेपणान येता, कोण पळय कलतो जाता, तो वर्तो जातलो. स्नानीक सुवां प्रास वर्तो मनीस ह्या संवसारांत जल्मलो ना, पूण देवाची खुशी करून कलतेपणांची येता, ताका सर्गीच्या राजान स्नानीक सुवां प्रास वर्तो करतलो म्हणलो संदेशी जेजू आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर असो आयतार आमी संभ्रमताना पळया. हेचे पयल्या वचपांती आमी आयकलें, देवाचें उतर अंधकारांत आसलेल्या उजवाडा बरी. आयच्या सुवार्थ्यांनी आमी आयकलें, देवाचें उतर अंधकारांत आसलेल्या दिव्या बरी.
सोमीस एक उजवाड, सोमीस एक दिवो आनी ह्या उजवाडाचो मोग करूंक देवाचें उतर आमकां आपयता. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपाक आमी गेले जाल्यार सांपावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, जो कोण देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतरा खाल जिवीत रुता करता, तांच्या मदें फूट आसना, तांच्या मदें पंगड वा थंड आसनात, तांच्या मदें मनस्ताप उपजना, सगळे देवाच्या उतराच्या प्रेरणांत स्पिरितांत खलते जावन, मोगाळी जावन, मैपाशी जावन, सोडदोडचे जावन जिवंक शकतात. एक समुदाय बांदूंक शकतात, एकवटाचे मनीस जावंक शकतात. म्हणल्यार सत सांपावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत आमकां कळीत करता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, फाटल्या जायत्या वर्सांत जावन देवाचें उतर आमी आयकून आयल्या, देवाचें उतर आमी आयकलां, देवाच्या उतरा खाल जिवोवचे प्रयत्न केला. हर एक फावटी आमच्या घरांत आमी बायबल मानाच्या जाग्यार दवरला, ताका फुलां घालता, सकडी करता. पण त्या पवित्र पुस्तकांतलें कितलें आमच्या मतींत रिगलां, मतींत आमी जिरयलां, काळजांत रुता केलां, कितें आमच्या हाता पांयांनी तें परगट केलां तें आमी आमकांच विचारूंक जाय. देखून जेजो म्हणटा, देवाचें उतर आसा पळय, बिया बरी, बी तुमी जाणांत, बिया बरी जावं बरो भाताचें बी, गंवाचें बी, सासवाचें बी, खंयचींय बी बियां बरी. आनी देवाचें उतर तो दितलो आसा पळय, ओंपी तो जावन आसा देव. आनी संवसार म्हणलो गादो, आनी हे संवसार म्हणल्या गाद्यांत देवाचें उतर ओंपता, देवूच ओंपता पळया, ओंपता. गादा केल्ल्या गाद्यांत देवान सृश्टी केल्ल्या ह्या भुमींत देवाचें उतर देवूच ओंपता. आनी तें थोडें बी खंय पडटा, थोडें बी मेरेर पडटा, आनी मेरेर पडलेलें बी रपक्क येवन सुकणींगी पारवेगी येवन खातात. तशेंच रेतीरेक आयिल्ले, मिसाक आयिल्ले जायते जाण आसात, देवाचें उतर तांकांय प्राप्त जाता. आनी ते कुडीन मात हांगा आसात, मोत आनी काळीज खंयगी पेंटेन आनी खंय आसा, तांकां तें देवाचें उतर आयकल्लें म्हणून भोगूंक बगना. ते मेरेर पडलेल्या बिया सारके कांयच फायदो ना, व्यर्थच व्यर्थ, तांचो वेळ व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. आनी थोडे आसा, आनी थोडे बी कडपी सुवातेर पडटा. बेटांतल्या बैलांतल्या गाद्यां मदें कांय इल्लीशी कडप आसा जाल्यार रेड्या कोसतना, रेड्या चाया पाळ्यांच्या पांयांत तावन उदक उसळलेलें, ताच्या संगात माती इल्ली उसळलेली त्या कडपी सुवातेर इल्लीशी अंटोन आसता. आनी थंयसर थोडें बी पडलें, बरें बी पडलें, ठबक्क किरलेलें तें गाद्यान त्या बियाच्या की पयलें किरलेलें कित्याक इल्लीशी माती आनी ऊन सुवात रप्प किरलेलें. आनी 2-3 दिसातच उदक नातलेलें, कडप तापलेली, ते सुकून गेलें, तांबडें जालें, सुकून गेलें. आनी थोडे आसात, मिसाक येतले, रेतीरे घेतले, पाद्र्या बसो शेरमांव सुपर, कोलो शेरमांव पाद्र 9व्या वर्साचो बारी बरो, खंय येताना बुरा, घरा येतानाय सांगचें आज पाद्र्या बसो शेरमांव बरो कडक आसलो. नेक्स्ट आयतारा येताना कालें सांगलें उडा सुत्तना, कळ्ळें गी, घडयेक मात्र बारी कडक, मागीर उडासना कालें सांगलें गी गुतुतना सांगलें. थोडे इगर्जींत आसतात, इगर्जींत कुडीन मात्र मतीन नंतनान तसले मनीस. थोडे क्षणीक घडयेक बारी बरें, मागीर ना उडासना. आनी थोडें बी खंय पडलें, थोडें बी कांट्या जोडकुडा मदें म्हणलें, काटा मणेर थोडी बोली आसात, थोडी सुणेरी कांठी आसा, थोडी गणेरी कांठी आसा, थोडे लजे कांठी आसा, त्या कांट्या मदें पडलें बी थोडें बी. कळ्ळें गे, गाद्या आशिल्लें गोत आसा, गोता मू तुमी पुरा अमेरिकांतून आयल्यात, आमी पुरा गाद्या आशिल्ले मनीस, कितें जावं ती गाद्या आसात, गाद्या मदें काटामणी आसात, काटामणी थोडे माड बरे घाल्ले आसात. मागीर कितें केलें म्हणटात, डिक्लेरेशन जाल्या उपरांत माड घाल्ले आसा, पयलीं घालून सोडनातले तांणी. आनी थंयसर मदें कांय लेजड कुटां आसात, तांदूळ पडलें तें बी, तांदूळ पडलें तें किरलेलें, ताका उदक पडोवना, ताका समगट्ट इटांनी खायना, वाडलें उरल्या झाडां सांगाता वाडलें, पूण
तें जाय म्हूण वाडोवना कळ्ळें की संवसारीच्या कश्टा खांतामध्ये तें वाडलें पूण तें तें तितलें फळ दिवंक शकलें ना तें पुसवता म्हणसर रावलें ना तें रावलें ना आमच्या जिवितांत आसात मिसा घेतले आसात रित्रे घेतले आसात देवाचें उतर आयकतले आसात हां देवाचें उतर बारीक बरें घरा तेंय जायचें घरा गेलीं तेंय जायचें देवाचें उतरय जायचें आमोरी जायचें तेरशी जायचें मागीर पार्टी जायची कळ्ळें देखून कितें करया आमी तेर्स मोठो करया मागीर इल्लेशें डान्स चड करया म्हाका एका रोसाक आपयलें एकल्यान पयस 60 किलोमिटर पयस गेलो हांव फादर रोसाक तुमीच मागणें करीचें गेलो MC मेळ्ळो MC म्हणलो फादर मागणें 3 मिनटां म्हणलो हांवें म्हणलें मागणें म्हाका तुवें आपयल्लें मागण्याक तुवें कशें सांगचें तें हें म्हाका घरच्यान सांगलां म्हणून तर म्हाका आपयलें घाल्याक विचारलें मागीर घरचो मेळ्ळो येजमान फादर मागणें 5 मिनटां आसूं दी चड नाका म्हणजे 5 मिनटाच्या मागण्याक म्हाका 60 किलोमिटर करूंक आयले आपयलें न्ही सेपा तुका तूं म्हूण येते न्ही आनी MC करी येते दोगांत हांव घाल्याक ना फादर मागीर व्हंकलेक आनी बरो डान्स करूंक आसा देखून मागणें लेट केल्यार मागीर DJ बरो लेट जाता तें देखून इल्लेशें उणें केल्यार बरें हांवें म्हणलें तुमीच मागणें म्हणा हांव बसता मात्र म्हणे हांवें मागणें म्हणूं ना म्हाका ल्हान मागणें करूंक गुत्तू ना म्हणें कण्ण काडटा मागणें करूंक की म्हाका कळना कितें मागता काळजांत मागाचें कण्ण काडटा मागोन वचो तुका मागूंक जायना मागा नाका कांय समस्या ना देखून म्हज्या मोगाच्या व्हडपळ्या थोडे फुडें आमकां कितें जायचें संवसारीक गम्मताय जायचें संवसाराची खुशालकाय जायचें सक्कळी जायचें ताच्या मदें देवाचें उतर जायचें पूण देवाचें उतर चड नाका आमकां देवाचें उतर तें कांट्या जोडकुडा मदें आसूं ती तें बऱ्या सुवातेक घेवचें नाका थोडे फावटी देखून आमी बायबल व्हरता हांव आनी कितें दवरता हांव आलतारी दवरता हांव ताका बरें करून कावार घालता हांव टारपाल घालता हांव बरें तें खाडीचें जाल्यार हांव पळय कितल्यो गांठी घालून बांदता म्हणा तें देव दवरचें घाल्याक तें देवाचें उतर तुका काडूंक जायना वासूंक जायना बरें करून तुवें थोड्याचो बूक म्हणी पळयल्यार कितलो आजच ताडले बरी न्ही तोड कितलो सुबीत तो दुतांत घिकालें करता गोत ना म्हाका पूण 200 डावट की म्हणून हांव चिंता कितें म्हणल्यार त्या नमुन्याचें पॅक करून दवरला फादरा बेता बेज मेता म्हणले दीस मां सोडून भायर दवरला आनी एकले अशें बायबल ना गे आसा फादर गे काबटान धांवून काबटान लॉक कारून दवरला काबटा भितर वचून गेली उडली मागीर भितर वचून बाकी की काडून काबटा हाडलेली सुबीता हाड जावना कितें फायदो देवाचें उतर तुवें तें वयर दवर न्हू तें आपुडनाय वासिनाय देवाचें उतर काबटान दवरताय तूं वासिनाय बूक पवित्र पुस्तक गेल्या पुरो गी पवित्र पुस्तक आसा म्हजे कडेन म्हूण सांगू न्हू पवित्र पुस्तक गेल्या पुरो गी हो ना तें वासीचें तें नियाळीचें तें काळजा मनांत रोंबायचें आनी त्या प्रमाणे जियोवचे प्रयत्न करी जाय तवळ मात्र देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक जाता तसलें थोडें आनी थोडें बी खंय पडलें बऱ्या सुवातेर पडलें बऱ्या सुवातेर आदा केल्ल्या सुवातेर पडलें ते मनीस आसात ते बरे मनीस कितें म्हणटात देवाचें उतर आयकोंक देवाचें उतर जियोंक देवाचें उतर तें प्रगट करूंक अत्रेकचे मनीस आसात तांचे ती देवाचें उतर हे टेस्ट फळ दिवंक शकता 30 वाट्यांनी 60 वाट्यांनी 100 वाट्यांनी फळ दिवंक शकता देखून हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक आनी खरें देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक आनी खरें जायचें जाल्यार कोणें करचें तें कोणें करचें बायबल करता गी बायबल करताय करना बायबलांत आसलें उतर हांवें वाचून ताका जीव दिचें आनी जीव दिल्ल्या त्या उतराक म्हज्या करण्या मुखांतर क्रियाळ करीचें आनी क्रियाळ केल्लें उतर तें खरें म्हूण आमच्या करण्यांनी रुजवात जाता अपुर्बायेचें पळय अपुर्बायेची फिलॉसॉफी अपुर्बायेचें लॉजीक देवाचें उतर जिवें ह्या बायबलांत आसलें तें उतर तें आमी जिवें करी जाय जिवें म्हज्या करण्या मुखांतर तें क्रियाळ करी जाय क्रिया एक्टीव ताचे उपरांत म्हज्या करण्याचो फळ जावन
तें उतर खरें म्हणून सगळ्यांक कळटलें. देखून जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजोळून दवर. कितें म्हणटा? तुमकां नाका कितें बरा मागीर गणपळयतात. हां तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजोळून दी. कितें? आनी ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत सर्गींच्या बापाक महिमा दिवन दीत. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो आमचो उजवाड म्हळ्यार पळया देवाचें उतर जिवें करना तें क्रियात्मक करचें काम आमचें उजवाडाचें उजवाडाचें काम. आनी आमची ती उजवाडाचीं कामां मोगाची सेवेची स्वस्थकायेची शांती समाधानाची सोडदोडीची बक्षण्याची सगळीं ती बरीं कामां आसात पळय. पळयलो तो लोक देवाक करसीत आनी म्हणटा तुजें उतर तें खरें खरें. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज देवाचें उतर आमच्या हातांत आसा. तें उतर जिवें करचें काम आमचें हर एकल्याचें म्हजें आनी तुमचें. तुमी चिंतचें न्ही पाद्र्याबाचें मात्र काम तें म्हूण न्ही हर एकल्याचें. कित्याक पवित्र स्नानान आमकां हर एकल्यांक ही जबाबदारी दिल्या. क्रिस्माच्या संस्कारान हर एकल्यांक देवाचें उतर वाचूंक देवाचें उतर परगट करूंक अवकाश दिला. आनी आमी तें जिवें करूंक जाय. जिवें तें मेल्ल्यांत तोडूंक जायना. दुसऱ्यान तें क्रियात्मक करूंक आसा. क्रियात्मक म्हळ्यार एक्टीव करूंक आसा. क्रियात्मक तें आमच्या करण्याद्वारे मोगाच्यो करण्यो सेवेच्यो करण्यो कळ्ळें गी सेवेच्यो करण्यो मोगाच्यो करण्यो आनी खंयच्यो भक्षण्याच्यो करण्यो हे सगळें आमी करून दाखोवंक आसा. हांव एक फावटी एका बसार वयता आसतना तुका तेका आमची मनशां बसून आसली चलयो कोंकणी उलयतालीं क्रिस्तांवांची. बस फुल्ल रश आसलें हांव उबो आसलो. एकली बायल मनीस चडली ती गर्भेस्तीन. तिच्या हातांत एक भुरगें आसलें आनी ती तांच्या सायडीन एक रोड आसा बस असो ओणकोन रावली आनी आसली. आनी कितें केलें मॅडम निम बॅग कोडी म्हणाली. कळ्ळें गे तिणें बॅग दिलें उसक्यार धरून बसली. इल्ल्या वेळान आनी एकली चेडूं म्हणालें मॅडम मागू कोडी मागू येताय दुसऱ्या सांगाता येताय वचना. तें भुरगें वचून आयकोन रडलें. मागीर सायडीन एकलो तिसऱ्या सायडीन लेफ्ट सायडीन मुखल्या सिटीर एकलो दादलो मनीस आसलो. तो क्रिस्तीन वाचो. तो उठलो अम्मा कुदकोळ्ळी म्हणालो आनी ताणें तिका थंय बसयलें. पळया देवाचें उतर हांगासर केदेळा जिवें जालें खंय क्रियाळ जालें सांगा. बॅग काडून उस्क्यार दवरल्यान जिवें जावं ना. पळया आमची हर एक ल्हान ल्हान बरी करणी देवाचें उतर जिवें करूंक देवाचें उतर क्रियाळ करूंक आनी देवाचें उतर खरें म्हूण दाखोवंक साध्य जाता. जावं बसार जावं आमच्या कामाच्या सुवातेर जावं आमच्या इस्कॉलांचेर जावं खंय आसा थंयसर शेजाऱ्यांचेर देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक आनी खरें करूंक आमी वावरूंक जाय. ल्हान संगतीनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून एक घडी भर दोळे धांपिया आमी देवाचें उतर जिवें करच्याक कितले प्रयत्न करता. देवाचें उतर क्रियात्मक करच्याक कितलें वावुरता. देवाचें उतर तें खरें म्हूण कितल्या मापान दाखोवन दिवचे प्रयत्न करता. समिलाचें मोक्षणें मागया आमी समेची काकूळत मागया आमी. फुडल्या दिसांनी साध्य जाता त्या मठार देवाचें उतर जिवें देवाचें उतर क्रियात्मक आनी खरें करच्याक समेची जाणवाय कृपा मागया. आमेन. रवियांत्री एका देवा ते आसलो आमचो बाबार तूं सार ह्या सगळीं सांगता एकाच देवा सत्मानता सर्ववेदार बाप सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसतना दिसत्या वस्तू सुरसनार अनेक सम्या जेजू क्रिस्ता सत्मानता देवा शिकलो स्फूर्तो सर्गळा आदी बाबाता सलमला देवातान देव उजवाडातान स्वाड कराल देव उचल्लो करो देव तो देवातान सलमला
गरज सोंगना बापाच्या सई बसोत ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमचे सोडून बसोत सरकार तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं हांव कर्मायेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी देव मनीस जालो आनी आमच्या बसोत वांस पिला ताका ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसली आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गात सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्याचे आनी मेल्ल्यांची मनसेवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी तेच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वरानी जिवता तो बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाते वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेली सभे सत मानता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वास रावता आमीन ह्याच विस्वासान आनी बाबार्थान आमची मागणी आमची गरजो तरी एका देवाच्या पांयांतळा आमी समर्पण दिवया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुज्या उतराच्या उजवाडा काल आपले जिवीत रुपीत करून आपले ताब्यान दिल्ले परजेक हे दिशेन मार्गदर्शन दिवंक जाय अशी कृपा आनी बळ तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी खरेपणी सांबाळूंक आनी तांचे ताब्यान आसच्या लोकांचे उदरगते पसत निस्वार्थीपणी वावरूंक जाय अशी कृपा तांकां तूं लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेनी कोश्टून आसलेल्या पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक जाय अशी कृपा लाभय आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांकां आपण बरें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तुज्या उतराच्या उजवाडांत चलोवन जिवितांत बरी विसवण कर बऱ्या फुडाराक पावोवंक जाय अशी कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेजीच्या सर कुटुंबांनी तुज्या उतराक म्हत्व दिवन दिसपडटें तुजें उतर वाचूंक नियाळूंक आनी त्या प्रमाणे देखी बरीत जिणी जियोंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताचे वेदी भवारी एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी तुज्या उतराच्या उजवाडांत चलोवंक आनी पातक म्हणल्या काळकाक पाटकन जियोंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक परदोळे तांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. देवाच्या उतरांतून पयस आसात अंधकारांत आसात अंधकारांची येतात ते सर्व भावभिनी खातीर आमी मागया. ऑनलायन मिसाचें बलिदान बडयतात सुमेचें समाधान मागतात सुम्याचें भलायकी मागतात सुमेची सुटका सोडून मागतात त्या सर्व भक्तिकांक सुम्याची कृपा बेसांव मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. तूं मनशा लागीं खुद्द उलयलोय प्रवाद मारिफात उलयलोय आनी जेजू जावन तूं आयलोय आनी जेजू मारिफात उलयलोय. देवाचें उतर असो मोग करूंक तें उतर चिवें करूंक तें उतर क्रियाळ करूंक आनी तुजें उतर खरें म्हूण दाखोवंक तुवें मनशाक कुळाक उलो दिलोय. पूण बापा आमी सुखान पडल्या तुजें उतर चिवाळ करूंक क्रियाळ करूंक तें खरें करूंक सलवल्या. मुखल्या दिसांनी तुजी जाणवाय फावो कर तुजी गिन्यान दी ह्या मुखांतर तुजें उतर जिवाळ क्रियाळ आनी खरें करूंक जाय अशी कृपा आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो. काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो.
येसू भेटयता बापा वायदा कांचो अर्पिता तुका तुजो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ता कुड्रगती तूं आमकां काणगे सुव्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवे दादेवप्पा मानतात तसलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा प्रसन्न जावन आमची दानां तूं दयेन मानून घे तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावो या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या ववी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वर आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फैर्यासू आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें आपल्या कस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवानपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमे व सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 पारासु सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय उंचगी तुका जय जय आमी ती मिगल्या भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता उडानी वायन आसलें जेजूचें मास आनी रगत जावन बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी हे घडये कितें मागता खंडीत आमी घेता देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक करच्या दिशेन जाणवाई करपा मागे बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजरी तुज्या पवित्र आत्म्यांत दडून दिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्त मरण सोसूंक विचा आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतासो गुट परगटुया
जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू रुब्यानी तुलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू रुब्या येतलो. बाबा जेजूच्या मरणा स्वानी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि उच्छिवीत सोडून सोडून कालस तुका समर्पिता. तुझे मगार येऊन कान तुझी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेचो उडास करी. लिव आमचो पापा पिटर पोल आमचो गुळी बापा आणि सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरो मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती दंतोलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माय संगती तिसपती भगेवां सुसे भगेवां धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक आनी खरें करूंक जायची जाणवाई करपा मागोन सोम्यान सगलेले मागणें सांगता तो बार म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज समका येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपड तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमचिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां तळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देही कृणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी. प्रिय समनसा जिवंत देवाची शिडी आम समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसांनी संवसार येयल्ली. देवाचें उतर आमचे मदें ओंपून गेल्ली आनी ह्या देवाचें उतर आमचे मुखांतर जिवाळ क्रियाळ आनी खरें करूंक आपण दिता ती शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. कुमगार आमी फकत जिबेर मासें सो. स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत राव तूं मोच्या बरप्रकाशांत ते सर्गीच्या
काळजा राव तू मोच्या बर प्रकाशान ते सर्गीच्या राव मोजे सांगाता स्वीकार करू या काळजात मोच्या अत्रे गाता सोम्या तुका काळजात तू ये म्हण माता सोम्या देण्यानी भरतया स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजा राव तू मोच्या भर प्रकाशान ते सर्गीच्या राव मोचे सांगाता प्रार्थुया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुझ्या कृपेन तुझें जिवीत आमकां मेळटा. हे तुझ्या भोव वर्त्या देण्यात आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगूंक फोव कर. हे आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुकार प्रजाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां ती तरी आसा येते वावराडे पूण थोडे मागया आमी दुनिया लागी धाडच्या क्रिस्ताची करे मागया आमी दुनिया लागी धाडच्या क्रिस्ताची करे. वसा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा तुमच्या सांगाता आता आनी सदां. मोगाळ पुता सुवे अवकार मोरी आशीर्वादी आमकां. नमान बळोक जेजू आशीर्वादी आमकां. रोजारी सैबिनी सगळी संगता भगीन कृष्णाचे कृपेत आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा तो न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा हांव न्हू ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरेची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्ली आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादान अनारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता.
फुली फुलाची पकडी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारमनांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतांव जायत्या वर्सांतांव ते मोपाचो आदार आनी कुमक आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.